देव आसा गी या ना आसा जाल्यारी वो देव न्हीद लागी या उठ लागी व्हडली सवालां म्हाका दोसतात. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मिसाच्या सुरवेर तावन आमी आयकल्लो शब्द जेजूचे मागणे, बापा ही खालस म्हजे तावन पयस कर. थोडे तेंपा आदीं काजाराच्या दोतोरनीक म्हणून एकलो तरणाटो आयिल्लो आनी काजाराच्या पुर्विल्ली शिकोण ह्या दोतोर हांव ताका दिवन आसलो. आनी ह्या वेळार एक सवाल ह्या तरणाट्याक हांवें विचारलें, क्रिस्तांव जिणये विशयांत, क्रिस्तांव धर्मा विशयांत तूं कितें जाणाय, कितें तूं पाती येताय, कितें तूं क्रिस्तांव जिणी तुजी कशी जियेताय. तरणाटो शिकिल्लो, 4 गांव भोंविल्लो, शीद उलयलो म्हज्या लागीं लिपय नासतना. धैर्यान म्हणल्यार बरी शीदा म्हणालो, फादर सत्य सांगचें जाल्यार तुमकां बेजाराय भोगना जाल्यार, ना म्हणे बेजाराय भोगना, म्हाका देवा तें विशेश पातयेणी ना. कित्याक बाबा देवा लागीं तुका विशेश पातयेणी ना? कित्याक म्हणालो तो, ह्या संवसारान 4 गांवां भोंवलां, शिकाप हांव जोडलां, पूण दावे उजी हांवें पळयल्ली गजाल, आयकोवची गजाल पळयतना देव आसा गी या ना आसा जाल्यारी वो देव न्हीद लागी या उठ लागी व्हडली सवालां म्हाका दोसतात. पिडा पळयतना, भुरग्यांनी कश्टांचें पळयतना, सदां न्हीद म्हणल्यार बरी जावचीं एक्सिडेंटां आनी तांतूं जावचें अनाहुतां पळयतना, तशेंच सबार लोकांक जावची अन्याय आनी अनीत पळयतना, दुबळो लोक, बिरमोतीचो लोक, सादो लोक कश्टांचें पळयतना देव खंय? आय सिरियसली डावट म्हणालो इंग्लीश भाशेन. आय सिरियसली डावट देव आसा या ना. आसा जाल्यार आमचो देव कित्याक उलयना? कित्याक तो एक अद्भुतां करन असल्या परिस्थितींत आमची स्थिती तो बदलिना? वाय? कोलो देव तो म्हणले सवाल एका फाटल्यान एक ताणें म्हाका मारली. निजाकी बरी सवालां, ही सवालां दोसची आमी सक्कड, म्हाका ही सवालां दोसतात. संवसारार दावे उजी पळयतना ही सवालां दोसतात. तर ह्या सवालांक जाप कितें? जाप आसा गी? जाप कितें? कोणा तावन जाप घेवची? खंय तावन ह्या सवालांक जाप येवची? खुर्साचो सांजुवांव ह्या वर्सा ताका मरोन ताणें 300 वर्सां आनी ताका भाग्यवन म्हणून ह्या पवी सभेचो धाकतेर म्हणून 100 वर्सां संदर्भार ह्या कार्मेल गुड्यार आमी आयल्या. खुर्साच्या सांजुवांत ताची जियेल्ली जिणी, ताणें शिकयल्लीं तत्वां आमकां ह्या सवालाक उजवाड दितात म्हूण म्हाका भोगता. वय देव आमचे कडेन वेगवेगळ्या भाशेनी उलयता भावा भयणीनो. थोड्या फावटी देवाची भास आमकां मेसवाता, अजाप जालें, बारीकुशी देव आसा आमचो, आमचे थंय घडलेलीं कामां बरीं जालीं, आमचो देव आसा, बारीकुशी जाली, आमी अद्भुतां पळयता आनी अद्भुतां पळोवंक धांवता, ती देवाची भास. आनी ही भास आमकां खुशी जाता. वाव, हालेलुया म्हणटा आमी, ताळयो पेट्टा, देवान अजाप केलें, चिंतिल्लीं कामां जालीं, म्हाका बाचाव केलें. ती एक देवाची भास. आनी देवाची भास ती थोड्या फावटी देव ह्या भाशेन उलयता. पण देवाची भास आनी एक आसा, काळोखाची भास, रातीची भास. ती भास म्हाका, तुमकां, लोकांक समजना, ताका आमी ताळयो मारना. ती भास दुसरी. आनी ही भास कली कश्टांची, अनवराची, पिडेची, एकसुरपणाची, वळवळची ही भास. ती भास आयकतना आमकां दुबाव येता. देवा सागी ना गी, न्हीद लागी, खंय गेला? ही भास आमकां नाका.
आमकां ती भास जाय, आजापांची भास जाय, आमकां अद्भुतांची भास जाय. एकच फावटी सक्कट मायाक जालें, एकच फावटी बरें जालें, ती भास आमी आयकता, आमकां खुशी जाता. पूण पवित्र पुस्तकांत वाचल्यार भावा भयणीनो, खुर्साच्या सांजुवांची जिणी वाचल्यार आमकां देवाची आनी एक भास आसा ती समजजे म्हणून आमकां आज आयची वाचपां जागयतात. पयल्या वाचपाक या जेरेमिया प्रवादीचें वाचलें लांब वाचप. जेरेमिया प्रवादीचे विळाप या रडणें. तो म्हणालो, म्हाका कित्याक जल्म दिल्लो? म्हज्या जल्मा दिसा म्हजो बापूय संतोश पावल्लो, शिराप घाली जाल्लो ताणें. बरी स्ट्रॉंग भास आमी आयकली जाल्यार आमी आयकोना मुस्ताडांनी. एकदम स्ट्रॉंग भास. म्हाका कित्याक देवा तुवें विसलोय? हांव मर जाल्लो. म्हाका कित्याक हे कश्ट? हांवें खाली अन्याय केला, हांवें कोणाक लुटलां? ताच्या वरवीं जेरेमिया प्रवादी देवान विसलोलो मनीस वो. आनी सुरवेरीत ताणें सांगिल्लें, देवा म्हाका विंचे नाका, म्हाका जायना हें काम, हांव भुरगो, दुसऱ्या कोणाक वीस. तुजें काम म्हाका जावचें बरी ना, हें कश्टांचें काम. लोकां वचोन तें सांग, लोक म्हाका धांवणोका. आनी लोकांक ताका धांवडयलो, पोट्टू बायन गेलो, उपाशी गेलो. ताचे विरोधी ताच्या सांगाता जमले, ताचेर फिर्याद मांडली, ताका जिवेशी मारूंक सोदलें, धांवडयलो. आनी जेरेमिया म्हणटा, कोलो देवो, सोमिया तुवें म्हाका विसलोय, म्हाका हाका गी, तुवें म्हाका आपयलो हें करूंक गी, म्हाका जल्म मारलेली ती आवय. तिचे वयर तो म्हणटा, आयची उतरां पळयात तुमी भावा भयणीनो, घरा वचोन जाल्यार परतून वाचा. बेदिसता आयकताना. जेरेमिया प्रवादी म्हणटा, जल्म मारलेलो दीस म्हजो शिरा पडलेलो दीस हांव म्हणटालो तो. कित्याक ही भास? कित्याक ताचे जिणेंत तल एक कश्ट आयले, तल एक सुरपण. ताचे इश्ट धांवले, ताची खबर आयकलेले मनीस, ताणें उलयल्ली भास आयकून ते विभाडले, विरोध जाले. पोट्टू बायन गेलो ह्या मनशाक, ते मरोनी म्हणून. पूण निमाणें आयच्या वाचपांनी मुखार वाचतना जेरेमिया म्हणटा, सोमिया जर तर ती भास म्हज्या कडेन उलयताय तूं, हांव मानून घेता म्हणटा. आय एक्सेप्ट. म्हाका समजना काल हेंगे म्हणून. जेजूच्या जिणेंत आमी ल्हानशें वाचप, निमाणें शुक्रारा वाचचें वाचप. आमी किर्तन म्हळें, बापा ही काल शनिवार, निमाण्या शुक्रारा म्हणची पुरा रडचो दिसा. जेजूय एक सुरो गेलो, शिसांक म्हणालो, इल्ले पयस राव, हांव एक सुरो येता. आनी थंय ताका एका नोमणेची दृश्य दिसलें. तो कुरीस, कांट्याचो मुकुट, जरबदांनी मारचें, ताका लोटून घालचें, त्या कुर्सार उमकळचें, हें दिसलें. सोम्या ही खाल्स शनिवार म्हणलो, सायबा म्हज्या देवा, म्हाका कित्याक ही खाल्स? सोम्या कित्याक ही खाल्स? ताणें अन्याय करूं ना, बरें केलें, देवाचो पूत म्हणलें, आनी ताका कित्याक ही खाल्स? तो म्हणलो, सोम्या तसो घाम रगा जालो, एका मनशाचो घाम रगा जालो म्हळ्यार कितें? तितले कश्टांचे, तितले बरादीक चिंतूंक जायनातलें. आनी ह्या वेळार इतलें ताच्या माथ्यार जडाय बसली की तसो घामच रगा जालो म्हणटा. म्हळ्यार तें बे दिसलें नाका, सायबा म्हज्या देवा, हो कुरीस कोणें वोवचो, हे जरबादाचे मार कोणें खावचे, हे कांड्याचो मुकुट म्हज्या माथ्यार सणशिताना ती येवची दूख, तें पुरो चिंतून गडबडलो जेजू. आनी म्हणालो, बापा म्हाका कित्याक एक काल्स? म्हाका कित्याक? जेजू कित्याक एक काल्स? एका खोट्या मनशाक मेळ्ळेले जाल्यार आमी समजताले, हो खोटो मनीस, ताका जाय जाल्लें मेळ्ळां म्हण. जेजू कित्याक? पूण जाल्यारय जेजू की समजोना ही भास. आनी जेजू म्हणटा कितें? बापा तुजी खुशी जावं. जेरेमिया प्रवादिकी म्हणलें, जेजू की कळ्ळें, देवाची भास थोड्या फावटी आजबानी येता, थोड्या फावटी काळोखांत येता, थोड्या फावटी उजवाडांत येता, थोड्या फावटी सांज जाल्ल्या वेळा येता. देव वेगवेगळ्या नोमणेन वेगवेगळ्या मनशा कडेन उलयता. कित्याक ही भास उलयता? आनी हाका जाप सांजुवांव कुर्साचो एका रितीन दिता. ताच्या जिणेंत ती कुर्साच्या सांजुवांवची जिणी, ताच्या जिणेंत ती कश्ट आयले. ताणें ताच्या नांवाक नांव धरलें, कुर्साचो सांजुवें म्हणालो तो. कित्याक ताणें कुरीस
ल्हानपणार दुबळ्या कुटुंबांत जल्मल्लो भुरगो कश्ट कितें म्हणून ल्हानपणांत हांव पळयल्लें. व्हड जालो, फ्राज जालो आनी फ्राज जाल्या उपरांत ताका कश्ट मेळ्ळे, इजा मेळ्ळी, एकसुरपण मेळ्ळें, सांगात्या जावन कश्ट मेळ्ळे. दावाचें पडलें ताची जिणवीक राखो. एका फाटल्यान एक कश्ट, कुरीस, एकसुरपण, निंदा ताणें बगली. ताकाय बगलें सोम्या कित्याक तोय बरो मनीस. कित्याक म्हाका एक फ्राज जावन आसलो तो, कित्याक म्हाका ल्हानपणांत हांव दुबळीकायेन वाडिल्लो भुरगो, व्हड जातना परतून कश्ट, एकसुरपण. आनी त्या दाळा तो उजवाड दिता आमकां. देव कित्याक ही भास उलयता म्हणटा. प्रस्तावनांत आयकलें, आमचे तें आसले पातकाची पाळां उमटून काडचे खातीर आमकां जायना. पावस आयिल्ल्या वेळार आमी तोंड काडटा. आतां पुरो मिशीन मारतात. ह्या वर्सा मस्तो पावस आयलो तुमी जाणात. एक फावटी मिशीन मारून 15 दिसांनी आयलो परतून आयलें तोंड. परतून मिशीन मारलें आनी हे फावटी आयलो परतून जोर आयलो पावस. ह्या फावटी कितले फावटी मिशीन मारलें म्हणा तुमकां जाणात. पाळां वसोनात, पाळां न्हिंदात. वयले तोंड काट जाता, पाळां उरल्यान. ती पाळां सवय उमटून काडचे पडल्यार त्या दाळा तोंड बेगीन किरला ना. आमच्या गांवांत आमी जाणाव. देखून ही भास क्रुसाचो सावन जो उलयता, आमचे तें पाताक आसा ताची पाळां उमटून काडचे जाल्यार वयल्या बार उमटून काडल्यार आमचें मागणें, आमचे तेर्स, आमचे रेतेरे आमकां कोमोक करतात. आमी येता, तेर्स करता, मागणें करता, 2 दीस बरें हांव ती परतून पावस येता. एक हप्तो बरें हांव परतून पावस येता. 15 दीस, थोड्यांक 15 दीस मुशेर लागता. 15 दीस समाज परतून पावस येता, परतून कितलो जाता. परतून रितीरेक धांवल्या, मागण्यांक धांवल्या, नोवेनां धांवल्या, परतून इल्लें उणें जालें. 15 दिसांनी परतून पावस येता, परतून वाडटा. देखून जसली पाळां उमटून काडचे खातीर देव आमचे कडेन ही भास उलयता म्हणटा. आमकां भांगर जर तर तें परजळाचें, तें उज्यान घालीचें, उज्यान लासाचें तें भांगर, तवळ मातर तें परस जळटा. देव थोड्या फावटी आमचे लागीं ही भास उलयता. पूण आमचे गिन्यानाक समजना. थोडे सांगती म्हाकाय समजना, तुमकांय समजना. PhD केल्ल्याक ही समजना. कित्याक म्हळ्यार देवाची भास वेगळी. ती मनशाच्या राजावांक समजोवची भास न्ही. पळया जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस, ल्हानशें मासूम भुरगें, 20 आनी 22 वर्सांची प्राय चेडवा भुरग्याक, जिनियेचे उंबरार आसले आनी तवळ भिरंग कुळपीड आयली ह्या मनशाक. ताका सोलोवंक ताका नासलें, मेटां देंवोंक जायनासली कोवेंता भितर. ल्हान भुरगें 22 वर्सांच्या भुरग्याक असली भिरंग कुळपीड आयली जाल्यार कित्याक ती ताणें कांय वायट करूं ना. कोवेंता रिगिल्लें भुरगें, बागेवन कुटपां धांवन आयिल्लें भुरगें, ताकाय समजोना. पूण देवाची भास तें समजलें. देवान म्हाका एक कश्ट दिल्या जाल्यार काले म्हणी आसा. हांसोवन ताणें काण गेले ताचे कश्ट. ताचे कश्ट मिशनरी खातीर समर्पिले. खंय पुरा मिसांव जाता ह्या जाका आसात, सर मिशनरी ह्या जाकाक हांव म्हजें कश्ट समर्पिता म्हणालें तें. हांसोवन म्हणल्या बरी. आनी ताका पवित्र सभेन मिशनरीचो शीस आपोस्तोलीय पात्रोन म्हणून नेमला. कित्याक ताणें भोगिल्ले कश्ट बावाडटान बापा तुजी खुशी जावं म्हणाले. पाद्रे पियोचें नांव आयकनातलो मनीस ना. भोव भाग्यवान मनीस हो पाद्र्याक. कितले जाणांच्या जिणयेंत उजवाड दिल्लो पाद्र्याक. ताची जिणी वासा खले कश्ट आयले ताका. 5 गाय म्हणल्या बरी जेजूचे ताच्या जिणयेन रिगले. आनी गाय म्हळ्यार काली पळोवंक आनी आसोंक न्ही, दुखीन रावंक जायनातली पिडा ताका आयली. बरो मनीस, भाग्यवान मनीस हो. ताचे जिणयेंत आयले भावा भयणीनो, थोडे सांगती आमच्या गिन्यानाक समजना. पूण देवाची भास आमी गिन्यानान मात्र काणगेल्या पावाना, काळजान बोगीचेय. आनी आज आमी पाटी वचचे, बापा तुजी खुशी जावं. जेजून निमाणें म्हळें तुजी खुशी जावं. ताचे कश्ट वचोन आमी जाणाव. निमाणें ब्रेस्तारा राती तो त्या दोंगरार वचोन मागणें केल्लो. निमाणो शुक्रार आयलोच.
निमाणो शुक्रार आयलो एकच फावटी सकट बद जाल्ले शुक्रार गेलो आनी प्रेस्तारा पुरा काबार जालें जावना निमाणो शुक्रार आयलोच जरबादांनी मारलेंच ताका कांट्याचें मुकोट ताका सणशिलेच कुर्सार ता कुरीस दिलोच कुर्सार तो उमकळ्ळोच भावा भयणीनो अजाप जावना कांय अजाप जावना सकट देवाच्या मांड्यावळ्या प्रमाणे जालें पण जेजून तें स्विकार केलें तर त्या तरणाट्याच्या सवालाक पाटया कित्याक हे कश्ट संवसारार कित्याक हें जाता संवसारार कित्याक एकच फावटी देव मोदें पडना आनी एकच फावटी उगल व्हरना कित्याक अद्भुतां जायनात अजापां जायनात कित्याक सकट बरें जायना भावा भयणीनो सवालाक सीदा जाप दिवंक जायना मनशाच्या जाणवयेंत ही जाप दिवंक जायना जेजूची जिणी हाका साक्स जेरेमयाची जिणी हाका साक्स कुर्साच्या सांजुआंची जिणी हाका साक्स मोरयेची जिणी हाका साक्स मोरयेक समजोना अरे म्हजो पूत देवाचो पूत म्हणलें 30 आनी 3 वर्सांचो तरणाटो बरें केल्लो मनीस कितले जाण ताचो फायदो जोडलेले मनीस आज हेच मनीस ताका धरतात ताका मारतात खंयच्या आवयचें काळीज रडचें ना भावा भयणीनो कुर्सा म्हळी एक आवय तिच्या पूत कुर्सार उमकळटा आसतना आमचो भुरगो जर तर ल्हानसो ताका गाय जालो आमी रडटा म्हज्या भुरग्याक काय जाला म्हज्या भुरग्याक ताप येता हरी एक आवय रडटा आवयचें काळीज तें आपल्या भुरग्याक कश्ट येतना मोरयेचें काळीज कितलें रडोंक ना तिका कितलीं सवालां येवन जालीं त्या दिसा सोमया हें कित्याक म्हाका कित्याक असलो अन्याय तुवें करचो हांवें कितें चूक केल्या म्हज्या भुरग्यान कितें चूक केल्या मोरयेनी सवालां चड विचारुनात तुज्या कुशे प्रमाणे जावं भाव भयणीनो पवित्र जाग्यार आयल्या आज आमी बागेवून जाग्यार आयल्या ह्या जाग्यार रावन आमी आज तर कितें व्हरया धैर्य काडून व्हरया भावार्थ काडून व्हरया बरोसो काडून व्हरया भावा भयणीनो जिणयेचे थोडे सन्निवेश म्हाकाय समजना तुमकांय समजना कित्याक फादर हें बरा जाता जाप थोड्याक आमकां ना आमी जाप पवित्र पुस्तकां वचाजी जेजूच्या जिणयेक वचाजी मोरयेच्या जिणयेक वचाजी कुर्साच्या सांजुआंच्या जिणयेंत वचाजी तांची जिणी जावन आसा आमकां जाप तांच्या जिणयेचो अनुभव जावन आसा आमकां एक जाप तर तांचे ते आसलो भावार्थ तांचे ते आसलो बरवोसो तांचे ते आसली सोम्या ती पातयेणी भावा भयणीनो आज आमी वर्णया कश्टोच्या मनशाची एक भेट करया ल्हानशें काम करया नवे वरां सुरू केलां मात्र एक ल्हानशें काम करया कोणी कश्टोचो मनीस आसा पिडेस्त आसा ताची भेट करया अर्दे वर त्या मनशा खातीर दिया बसया ताच्या लायक ताका बुजया मागणें करया मोबायल पयस दवरया हांव तुजे कडेन उलोवंक आयला आज तुजी भेट करूंक आयला एक अर्दे वर आज म्हजे एका पिडेस्ता खातीर एकसरपणान कश्टोच्या मनशा लागीं ह्या कोणी मनीस अनितीक सांपडला त्या मनशाक म्हजो इल्लो वेळ दिता दुसरें कांय ताका पयशे गरज ना म्हजो इल्लो वेळ दिता भावा भयणी हांव तुज्या सांगाता आसा तुका हांव धैर्य दिता तुज्या बसत हांव मागता तुका आनी म्हाका देव भावार्थान बरोवन दी जावं बरो हाचे मुखांत रे देवाची भास कितें बरें करूंक तो सोदता जावं बरो ताचे मुखांत मागया भावा भयणीनो कुर्साचो सांजुआं आज आमकां उजवाड दिता काळोखांत आनी तशेंच अंधकारांत आमी समकतना देव आसा सोण घालिना पूण ताची भास मात्र आमकां समजना भावार्थान बरवशान पातयेणेन सोमयाच्या कुशेक खालती माल घाल आमी आमकांच धैर्य दिवया कश्टोच्या भावंडांक धैर्य दिवया आमेन